बर्तन भी नहीं आता रूम को लगा रहे हैं, रूम को लगा तुम्हारा था। भाई मस्त अशी राहतो आणि आज खरे आणला दुसरे नाही ऐकून आणलेले मॅडम कापे यांच्यावर एकदा उदक मारून स्वप्नील किती झाले हांगासर कहो लागलो उजो आता पैसावर म्हटले उजा हे बाई नॉर्मल का बाई या बाबा कोणी उलयतले ऑलरेडी शेजारी युनिटी जाता एकवट जाता ती व्हडली अरे गावचं हॉस्पिटल पहिली राईड घे हॉस्पिटलाचं लेफ्ट जेवे कॉलेज म्युन्सिपाल्टी आपण त्याच्या फाटल्याच्या राईड घे हॅलो सगळे पुली करून घ्या भाई ते साइड इंतजार ना दौचं किती झाले आम्ही बर्थडे केली न्हू आत्ता येला नवांगी पावलो हांगा तो आता दार ओपन केलं काय नसले थंय गेलो न्हू फोन येले आम्हाला कित्याक हांगा पेटला उजो पेटला धांवन येला आमी खंय लागलो उजो घरान गॅस चालू आशिल्ली ना गॅस फूल बंद असली काय ओपन नसली ओनली लायटू तो बल्ब ऑन असले घरान कोण नासली घरान कोण नसली रुमाक लागला तुमच्या फुल कितके रूम आल्या कितके रूम आशिल्ले तुमचे दोन सगळे सामान उडपाला सगळे गेले काय ना किती दिसतं खंय कसो लागला उजो कळना कितें कितें सगळे डॅमेज जाल्ले आहा आतां फूल डॅमेज आहे नांव कितें तुजें माझे नाव अखिलेश तुका रेंटाक रावता रेंटाक रावता फायरीक आपण चेअरमॅन मार म्हटलं कितें कसो लागलो उजो तुम्ही पोवपाक वाटलेले हां माझा आवाज येऊ लागला चढो करून भायर येयले पळय सगळ्यात पेटताले
आम्ही एकशे एका फोन मारलो आणि ते 5 जणांकडे म्हणजे पावले कळोंक ना कसो लागलो तो. ना कसो रावलो तुका घरान कोण असले भितर ना कोण नासले कोण नसले ती मागीर आता येयला ती खंय तरी गेल्ली ती म्हणजे ते कितें ऑलमोस्ट सगळं जळून हे जाला ऑलमोस्ट जाला ना आता हेंका खबर आसा कितें लॉस जाल्ला ते काय तुरोंक ना ना म्हणजे कॉज अजून काय कळोंक ना कसो कितें शॉर्ट येयले सर्किट म्हणून बरें सेफ जालें हां येयले बेगीन पावले 5 मिनटां पयलीं पावले ते 5 मिनटां गेली गाडी आता कंट्रोलान आसा आता ऑलरेडी कितें ह्युमन इंजरी कोणाक लागला बीन इंजिन जावपाक बिन कोण नासलेले पालयता आसतना बीन फाल्यां सांग काय जालें सायडीक उदक उसळटलें सायडीक उदक उसळटलें पेपर वर्क आशिल्ले भांगर आशिल्ले कितें गहना भी था, सोना भी था, सोना था खाना पीने का जितना भी था वो सब कुछ भी नहीं बचा सब। कितने बजे लगा आपको ये कब लगा आग हम लोग कोई था ही इधर नहीं, हम लोग आने के बाद से मालूम पड़ा तो भाग के आया इधर तब तक फायर ब्रिगेड वाले आते हैं जा रहे हैं आग को। सर डांगी कॉलनी अपोजीट भारत लॉन्ड्री आसा थंयसर एका रुमाक उजो लागलेल्याचो कॉल येयला नेमकें कितें कॉल येयला माझे नाव महेश गोवेकर फायर ऑफिसर म्हापसा फायर स्टेशन आमकां 21:40 म्हापसा कंट्रोल रुमान कॉल एक येयल्ले अंकिता सावंत म्हणून तिणें आमकां कॉल करून सांगलें डांगे कॉलनीन एक घराक उदक पेटलें इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमचो हवालदार आहा तो सुरेश शेटगांवकर तेणी आमचे व्हेकल घेवन इमिजिएटली टर्न आउट केले हांगा स्पॉटार येवन आमी ते पळयलें एक जो घराक कितें उजो पेटलेलो इमिजिएटली आमचे ड्युटी करून फायर फायटींग स्टार्ट केलें फायर फायटींग स्टार्ट करतना आमकां अशें जे दिसून येयलें कितें किचनान 2 LPG सिलिंडर आसलेले म्हणून पयल्या रुमान पेटलेले तेका इमिजिएटली आमी फायर फायटींग करून 2 ते सिलिंडर भायर काडले एक तो सिलिंडर तो पेटलेलो तसोच भायर हाडून तेजो उलो पाडयलो आमी आमी अशें आमचे नदरेक येयले तो वयलो उदक आहा तो तेजे आनीक जे रुमान आसा थंय कितें पास जातालो म्हणून इमिजिएटली त्या रुमान वचून आमी फायर फायटींग केलें आनी जे वयर उदक पेटलेलो तो पालयलो आनी त्या रुमान आमकां एक आनीक LPG सिलिंडर मेळ्ळो म्हणजे तो सुद्दां सेफली भायर काडले टोटल 3 LPG सिलिंडर आमी भायर काडला हे म्हणटा ते 2 तेजे हे रुमाचे आहा म्हणटा ते 70 to 80% लॉस कितें जाला आतां लॉस कितले आहा ते तेणी आमकां अजुनूय दिवं ना कितले लॉस दिल्या प्रमाणे फुडें कितें आहा तें आमी कळटा कॉज कितें फायरीचो कळ्ळा कितें सर कॉज कितें कळ्ळा ते सांगूंक शकना म्हणजे नेमको खंयच्यान लागलो उजो तो किचनाच्यान स्टार्ट जाला सो एक अंदाजे LPG गॅस ती अजून इन्व्हेस्टिगेशन जाता ओके असो ह्युमन इंजरी कोणाक जाल्ली आहा ड्युरींग रेस्क्यू ह्युमन इंजरी ना ह्युमन इंजरी ना टोटल लॉसूय अजून तुमी एस्टिमेट करूं ना ओके अंदाजे टोटल कितले रूम्स आशिल्ले अंदाजे 3 रूम ते 3 रूम एक किचन एक किचन प्लस एक सायडीन पेट्टा ओके आतां ऑलमोस्ट कंट्रोल आहा कंट्रोल एस्टिमेट करून काबार केलें उजो पालयल्लो कंप्लीट कितल्यान येयल्लो सर कॉल 9:40 ऑलमोस्ट आतां 2 वरां लागली हय